नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय मंत्रिमंडळ बसकेत रोजगार संलग्न प्रोत्साहन येवजणेक मान्यताय. राष्ट्रीय खेळां धोरणाक मंजुरी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली माहिती. विश्वविद्यालय म्हळ्यार पोन्ने दायज आनी नीतिमूल्यांचे म्हत्वाचे केंद्र. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी गोरखपुरांतल्या आयुष विश्वविद्यालयाची केली तोखणाय. राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्लीत गेल्ले मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पावले गोंयांत. गोंयच्या वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर केंद्रीय मंत्र्यांकडेन केली चर्चा. मुखेलमंत्र्यांची माहिती. डिजिटल इंडिया अभियानाक जाली 10 वर्सां पुराय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी समाज माध्यमां वयल्यान अभियानाच्या यशस्वी प्रवासा खातीर उक्तायल्या खोस. फाटल्या कांय दिसां सावन हिमाचल प्रदेशात उटंगराच्या पावसाक लागून हुंवाराची परिस्थिती जाल्या निर्माण. राष्ट्रीय महामार्ग 21 येरादारी खातीर दवरला बंद. उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब आनी हरियाणा राज्यां खातीर रेड अलर्ट केला जारी. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षतेखाला आयज जाल्ल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बसकेत कांय इतिहासीक निर्णय जाले. तातूंत रोजगार संलग्न प्रोत्साहन येवजणेचो आस्पाव आसा. ह्या येवजणेचो 2 कोटी कर्मचाऱ्यांक लाव मेळटलो. उत्पादन वाठारांत 3.5 कोटी रोजगार निर्मितीची मोख दवरल्या. 15,000 रुपया मेरेनच्या EPF वेतनाचेर 3,000 रुपया दर म्हयन्याक प्रोत्साहन म्हणून लावार्थ्यांक मेळटले अशी माहिती बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली. पिछले बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने एक एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम के बारे में बहुत क्लियर एक पैकेज की घोषणा की थी. उसके बाद में इसमें काफ़ी अच्छा काम हुआ और डिटेल में जितना इंडस्ट्री के साथ चर्चा करके सबके साथ कंसल्टेशन करके एक बहुत ही अच्छी स्कीम बनी है, कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बनी है. यह है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. इसका फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे रहेगा. इसके 2 पार्ट्स हैं. पार्ट 1 है फर्स्ट टाइमर्स के लिए. पार्ट 2 है जो कि सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए सपोर्ट करे. फर्स्ट टाइमर्स के लिए 1 महीने तक की सब्सिडी, 1 महीने की सैलरी के बराबर सब्सिडी अप टू अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम 15,000 रुपीज ये दी जाएगी, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में होगी. 6 महीने और 12 महीने के बाद में दी जाएगी. इससे एम्प्लॉयर्स को, कंपनीज को दे विल बी एनकरेज टू हायर द फर्स्ट टाइमर. दूसरा इसका पार्ट है जो सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट देते हैं 2 साल के लिए एवरी मंथ 3,000 रुपीज पर मंथ पर एम्प्लॉय. ये एक सपोर्ट मिलेगा. और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें यही सपोर्ट 4 साल के लिए मिलेगा. जो एम्प्लॉयर्स अपने बेस लाइन एक तय करेंगे, उस बेस लाइन से ऊपर एम्प्लॉयमेंट दे, उनको ये एलिजिबिलिटी रहेगी. आयच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बसकेत राष्ट्रीय खेळां धोरणाक लेगीत मान्यताय मेळ्ळ्या. 2036 वर्सा भारतात ऑलिंपिक सर्ती घेवपा खातीर हे धोरण म्हत्वाचे थारतले आनी खेळां वाठाराक नेट मेळटलो असो विश्वास मंत्री वैष्णव हांणी पत्रकार परिशदेत उक्तायलो. माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 11 वर्षों में स्पोर्ट्स पे एक अलग तरीके से ध्यान देके और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो टैलेंट है उसको आगे लाने का एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे लाने का प्रयास किया है. उसी कड़ी में ये आज स्पोर्ट्स की पॉलिसी खेलो भारत नीति बनी है. देश में सबसे पहले 1984 में स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी थी, फिर 2001 में बनी. 2001 का जो एक्सपीरियंस रहा पिछले 20 वर्षों का और इन 10 वर्षों में जो सुधार हुए उसके बेसिस पे 2025 में आज नई पॉलिसी बनी, अप्रूव हुई, जो कि स्पोर्ट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम में आएगी. खेलो भारत नीति के मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा कैसे भारत 2047 तक टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस में गिनती हो भारत की.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज उत्तर प्रदेशातल्या गोरखपूर हांगाच्या गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालयाचें उक्तावण केलें. विश्वविद्यालय हे भारताचे पोरने दायज आनी नितीमुल्यांचे म्हत्वाचें केंद्र आसा अशा उतरांनी राष्ट्रपतींनी ह्या विश्वविद्यालयाची तोखणाय केली. ही संस्था म्हळ्यार फकत उत्तर प्रदेशच न्हय जाल्यार पुराय देशात बरी भलायकी सेवा दिवपी एक केंद्र थारतले असो हावेस राष्ट्रपतींनी उक्तायलो. भारताक योग आनी भलायकी संबंदात व्हड परंपरा आसा अशें सांगून तांणी 2047 मेरेन विकसीत भारताची मोख साध्य करपा खातीर प्राचीन परंपरा उपेगात येतली अशें म्हळें. जोगी लोग कहते हैं नहीं, निद्रा को जय करने के लिए आपको और अपने को सशक्त बनाने के लिए, फिजिकली और मेंटली सशक्त बनाने के लिए आपको योग करना होगा. योग करने से 8 घंटा का जो नींद आपको 3 घंटे में ही पूरा होगा. मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उनका अथक परिश्रम, जनता के प्रति समर्पण भाव. आज इस एरिया में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कृषि हो, हर क्षेत्रों में जनता को समर्पित है. भारत आनी अमेरिकेचे संबंध फाटल्या 25 वर्सांत उंचेल्या पावंड्याचेर पावल्यात अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी म्हळां. क्वाड परिशदेच्या निमतान डॉ. जयशंकर वॉशिंग्टन DC हांगा पावल्यात. दोनूय देशां मुखार कसलीय आव्हानां आयली तरी लेगीत ताका फुडो करपाची तांक भारत आनी अमेरिके कडेन आसा असो विश्वास तांणी उक्तायलो. कोलकातात जाल्ल्या सामुहीक अत्याचार प्रकरणाची चवकशी करपा खातीर भारतीय जनता पक्षान नेमिल्ली 4 वांगड्यांची समिती कोलकातात दाखल जाल्या. त्या समितीत सत्यपाल सिंग, विप्लव कुमार देव, मीनाक्षी लेखी आनी मननान मिश्रा हांचो आस्पाव आसा. ही समिती कोलकातांतल्या पोलीस आयुक्तांची भेट घेवन तांच्या वांगडा तपास कामा संदर्भात नियाळ जाणून घेतली. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. साहब खाने को भी कुछ नहीं है, लगान माफ कर दो साहब. मारो इन सबको. अंग्रेजों और साहूकार को उनकी भाषा में ही जवाब देना होगा. ये सारी संपत्ति गरीबों को लूट कर ही जमा की है ना तूने साहूकार. भारत माता के लिए मैं लड़ूंगा और इन अंग्रेजों से भारत माता को आजाद करके रहूंगा. हर हर महादेव, हर हर महादेव. हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर. इसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्लीत गेल्ले मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत काल गोंयांत पावले. आपल्या दिल्ली भेटेत आपूण राज्याच्या कांय प्रश्नांचेर राष्ट्रीय पावंड्यावेल्या फुडाऱ्यांक मेळ्ळो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयांत पावल्या उपरांत सांगलें. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, उद्देग आनी व्यापार मंत्री पियुष गोयल हांचे कडेन गोंयच्या प्रश्नां संदर्भात भासाभास केल्ल्याचें तांणी सांगलें. काल हांव आलेक्स हाजे खबरी गेल्लो. आलेक्स एकदम बरो आसा, ताका 4-5 दीस मेळटलो. ओके, तो ऑलरेडी जावन घरा येतलो. सेकंड मिटींग जी हांव पळय न्ही, हांवें मिस्टर पियुष गोयल हांच्या बरोबर केली. पियुष गोयल हांच्या बरोबरची मिटींग आपेडा आनी कॉमर्स इन इंडस्ट्रीचे रिलेटेड समथींग इश्यूज स्टेटींतले आशिल्ले. आपेडाचे वेगळे एक आनी इंडस्ट्रीज कॉमर्स इंडस्ट्रीज रिलेटेडचे एक मिनी ऑफिस, रिजनल ऑफिस गोंयांत जावचें, ताच्या खातीर प्रयत्न आसा. तेंय थोड्या तेंपात जातलें. नेक्स्ट मिटींग जी आसा डिफेन्स मिनिस्टर, डिफेन्स लँड सेंट्रली जी पणजेन आसा ती आमकां दिवची, ताच्या खातीर म्हजो प्रयत्न सुरू आहा. थोड्या दिसाच्या भितर आमी ती घेतलेय बी.
आनी तांणी पॉझिटिव्ह सांगलां आनी विशेश करून हेमरो प्रोजेक्ट जो आमच्या फोंडा हांगासर आसा तो हेलिकॉप्टर रिपेर प्रोजेक्ट तो स्टार्ट जावपाक जाय कंस्ट्रक्शन कंप्लीट जाला तो एकदां कंप्लीट जाला काय आनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जातलें त्या संदर्भात हांव आनी मायकल होम मिनिस्टराक मेळ्ळे वेगवेगळे पॉलिटिकल आनी बाकीच्या संदर्भातले डिस्कशन तांच्या बरोबर जालें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज राज्य पावण्यावयल्या बँक अधिकाऱ्यांची बसका घेतली. ह्या बसकेत तांणी राज्यांतल्या आप वावुरपी बायलांच्या गटांक अर्थपुरवण करची अशी सुचोवणी केली. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोय ही मोख साधपा खातीर ह्या गटांक अर्थीक सक्षम करप गरजेचे अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या बसकेत सुचयले. राज्यात सध्या 3,250 आप वावुरपी गट आसात आनी 365 कोटी रुपया परस अधिक बँक वेव्हार हे गट करतात अशी माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिली. बायलांच्या सशक्तीकरणा खातीर तांकां अर्थीक पालव दिवप गरजेचें आसा अशी सुचोवणी मुखेलमंत्र्यांनी केली. रोटरी क्लब ऑफ पणजेच्या वतीन पणजे ला कांपाला कॉलनीत फळ झाडांची रोपां लायली. ह्या वेळार पणजेचे उपमहापौर संजीव नायक, रोटरीचे प्रांतपाल अरुण भंडारे आनी रोटरी क्लबाचे वांगडी हजर आशिल्ले. आयज आमी फळ झाडांची रोपां लावन उपक्रमाची सुरवात केल्या. बेगीनूच शाळा आशिल्ल्या वाठारांतूय वृक्षारोपण करतले अशें रोटरी क्लब ऑफ पणजेचे अध्यक्ष प्रशांत कैसरे हांणी सांगले. काल पणजे आनी कळंगुटे वाठारांत येरादारी पुलिसां खातीर रेनकोट वितरीत केल्यात अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. 30th काल आमचें इन्स्टॉलेशन जालें आनी काल आमचो सकाळींच एक बरो मेजर प्रोजेक्ट जालो वेर वी डिस्ट्रिब्युटेड अराउंड 170 रेनकोट्स टू द ट्रॅफिक पुलीस ऑफ टू द ट्रॅफिक सेल कालांगूट आनी पणजे. आनी आमचें कितें आसता एवरी नेक्स्ट डे आफ्टर द इन्स्टॉलेशन आमी ट्री प्लांटेशन ड्रायव्ह करता. त्या प्रमाणे आमी हे खेपे हो जागो सिलेक्ट केलो फॉर ट्री प्लांटेशन आनी वी आर प्लांटींग मँगो सॅपलिंग्स एज वेल एज मेडिसिनल प्लांट्स टुडे. आतां सद्या आमी एक हें म्हणून 10-12 आमी ऑन जस्ट बेज करतले पूण आनीक वी आर गोइंग टू प्लांट मच मोर ओवर अ पिरियड ऑफ टायम. पण सुरवात आमी एक सद्या 10 प्लांट करून वतले हांगा. सो दीस इज आनी ऑफकोर्स ओवर द पिरियड ऑफ इयर देर इज गोइंग टू बी मेनी मोर ट्री प्लांटेशन ड्रायव्स एंड मेनी मोर अदर कम्युनिटी सर्वीस प्रोजेक्ट्स. संवसारीक डॉक्टर दिसा निमतान पेडणेचे सेवाभावी दोतोर डॉक्टर देविदास शिरोडकर हांचो आयज नवचेतना युवक संघाच्या वतीन भोवमान जालो. ह्या कार्यावळीत हरमल जिल्लो पंचायत वांगडी रंगनाथ कलशांवकर, चांदेल हसापूरचे सरपंच तुळशीदास गावस, नामनेचे चित्रकार P.A. सूर्यवंशी, दत्ताराम कासकर, तुये साई मंदिराचे अध्यक्ष मधुकर पालयेकर, नवचेतना युवक संघाचे अध्यक्ष कृष्णा पालयेकर, फुले शाहू आंबेडकर प्रतिष्ठानाचे अध्यक्ष महादेव गवंडी, साहित्यिक भगवान शेटकर, पत्रकार निवृत्ती शिरोडकर, प्रकाश कौठणकर हांचे सयत हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले. नवचेतना युवक संघान केल्ल्या भोवमाना खातीर डॉक्टर देविदास शिरोडकर हांणी उपकार मानले. सदैव अशेंच उरचें, वाडचें आनी ज्या तरेन ताणें म्हाका ऑपरेशन म्हजी सेवा केल्या ही म्हजी सेवा अशीच अखंड चालू रावची किंवा हाज्या पेक्षा देवान म्हाका बरी बुद्धी दिवन आनीकूय कितें तरी म्हज्या हातान बरें घडचें म्हजी पयली विनंती सगळ्यांक म्हजे देवी कडेन म्हजें मागणें आनी तुमकां म्हजें सांगणें की ज्या तरेन हांव कितें करत आयलां तेंच म्हज्या हातान हाज्या फुडें घडचें. देशभरात आयज डॉक्टर्स डे आणि चार्टर अकाउंटंट डे मनयतात. दोनूय घटकांचो देशाच्या वेगवेगळ्या सेवा कार्यात व्हड योगदान आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सगळ्या मेहनती डॉक्टर्स आणि चार्टर अकाउंटंट्स हांकां परबी भेटयल्या. समाज माध्यमां वयल्यान तांणी दिल्ल्या संदेशात डॉक्टर्स हे आमच्या भलायकेचे खरे रक्षक आणि मानवतेचे खांबे आसात अशें नमूद केलां. दुसऱ्या एका संदेशात प्रधानमंत्र्यांनी चार्टर अकाउंटंट्साच्या अनुपालन आणि पारदर्शी कारभाराक लागून देशाच्या अर्थव्यवस्थेक व्हडा प्रमाणात नेट मेळ्ळा अशें नमूद केलां. शास्त्रीय संगीत म्हळ्यार भारतीय संस्कृतीचे एक अभूतपूर्व आंग आसा. ते समृद्ध आणि उंचेल्या दर्जाचे आध्यात्मिक आणि मोक्ष प्राप्तीचे साधन म्हणून पळोवंक जाय अशें मत संस्कार भारतीच्या कोकण आणि गोंय फांट्याचे संघटक मंत्री उदय शेवडे हांणी उक्तायला. पद्मविभूषण उस्ताद जाकीर हुसैन हांच्या यादीक समर्पित स्वर वर्षाव ह्या
9व्या शास्त्रीय संगीत संमेलनाच्या उक्तावण सोहळ्यात ते उलयताले. केरी फोंड्याचे श्री विजयादुर्गा देवस्थान, श्री विजयादुर्गा सांस्कृतिक मंडळ आणि गोय सरकाराचे कला आणि संस्कृतीक संचालनालय हांच्या जोड पालवान हे संमेलन आयोजित केल्ले. आपल्या उलोवपांत तांणी भारत देशाक खूप फावटी आक्रमणां जाली, ह्या काळात लेगीत संगीताची परंपरा खंडीत जावंक ना अशें सांगून मंचाचे दिव्यत्व संगीत कलेच्या माध्यमांतल्यान प्रगट जाता अशें म्हळें. आहे असते त्याचबरोबर आपण त्याला इंग्रजी शब्द वापरतो क्लासिकल म्युझिक, कारण शास्त्रीय संगीत हे अतिशय समृद्ध आणि उच्च दर्जाचं असं संगीत आहे. ताल आणि राग या दोघांचा समतोल ज्याच्यामध्ये म्हणजे समतोल ठेवण्याचं काम हे शास्त्रीय संगीत करत असतं. त्याच्यामध्ये सुरांना महत्त्व आहे. त्याचबरोबर आध्यात्मिक साधना म्हणून आणि मोक्ष प्राप्तीचं साधन म्हणूनही शास्त्रीय संगीताकडे आपण सगळेजण बघत असतो. त्यामुळे कानांना किंवा आपण श्रवण शक्ती जी आहे त्याला आनंद देण्याचं काम हे शास्त्रीय संगीत करत असतं. भारतीय संस्कृतीचं एक अभूतपूर्व आणि अभिन्न अंग म्हणजे शास्त्रीय संगीत आहे. माशेलांतल्या श्री देवकी कृष्ण देवळाच्या प्रांगणात अंदू वर्सा 5 जुलै ते 7 जुलै या काळात चिखलकालो उत्सवाचे आयोजन केला. अंदूच्या चिखलकाल्याचे आयोजन पर्यटन खात्यान केला. चिखलकाल्याक गोय सरकारान राज्य उत्सवाचो दर्जो दिल्ल्यान अंदूचो चिखलकालो खास आसतलो. चिखलात खेळपा वांगडाच भक्ती उत्सव, गोयचे सांस्कृतिक कार्यक्रम, गोयचे शिवराक जेवण, पारंपारीक खेळ आणि हेर उपक्रमांचो आस्पाव ह्या उत्सवात आसतलो. चिखलकालो 7 जुलयाक सकाळी 10 वरांचेर श्री देवकी कृष्ण देवळाच्या वाठारात जातलो. दर वर्सा हो उत्सव पळोवपाक हजारांनी पर्यटक भेट दितात. गोयच्या पारंपारीक चिखलकालो उत्सवाक राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार पळोवपा खातीर तशेंच तो पळोवपाक पर्यटकांनी गोंयांत येवचे हो हेत बाळगून राज्य सरकारान ह्या उत्सवाचे आयोजन केलां. पणजी दूरदर्शन केंद्राचेर एका दिसाची हिंदी कार्यशाळा आयोजित केली. सायबर अपराध जागरूकता एवं सुरक्षा ह्या विशयाचेर ही कार्यशाळा जाली. सायबर गुन्यांव सोल्युशन तज्ञ रोहीर नाईक हांणी विशेष तज्ञ म्हणून ह्या कार्यशाळेत मार्गदर्शन केले. ह्या कार्यशाळेक क्लस्टर मुखेली विमलन ज्योतिनाथन, उपनिर्देशक हांणी रोहीर नायक हांकां येवकार दिलो. ह्या पुराय कार्यशाळेचे संचलन राजभाषा सहाय्यक निर्देशक पियुष गौतम हांणी केले. ह्या कार्यशाळेक दूरदर्शनाचे सगळे कर्मचारी आणि अधिकारी वांटेकार जाल्ले. प्राइमरी और एक सेकेंडरी, प्राइमरी में पूरा फंड डालने का जो आपका सैलरी ये वो सब आती है. महीने में एक बार जितना आपको एक्सपेंसेस के लिए लगता है इधर से उधर ट्रांसफर कीजिए और जो सेकेंडरी अकाउंट है उस पे आप जीपे वगैरह सब रजिस्टर करो, क्योंकि अगर पैसा भी गया तो बाय मिस्टेक भी गया तो कितना जाएगा, 5,000 ही जाएगा. इधर गया तो लाख रुपया जाएगा. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसंच विसव. विनीता सावंत मर्डर केस के आप एक इकलौते चश्मदीद गवाह हैं. इस पर आपके दोस्त के नहीं सुनील के उंगलियों के निशान हैं. What nonsense, इंस्पेक्टर. मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है. हमने उन तमाम लड़कियों की तरह उन्हें भी ब्लैकमेल करके जिस्म का धंधा करने पर मजबूर करने की कोशिश की. सुराग द क्लू प्रतिदिन रात 11 बजे डीडी नेशनल पर. आज फिर लेट? ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें? नहीं सर. या स्पीक. फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी बस 1 मिनट. कब करोगी रिचार्ज? अब क्या देखूं मैं? तुम्हारी शक्ल नहीं. अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा. तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया. कैसे बॉस बन गया ये? पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती. इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ DTH सर्विस. ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क. देखें स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री. DD फ्री डिश. सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो.
सौप्रणेवकार पळोवया मुखावेली खबरो. डिजिटल इंडिया अभियानाक आयज 10 वर्सां पुराय जातात. त्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी समाज माध्यमां वयल्यान ह्या अभियानाच्या यशस्वी प्रवासा खातीर कौतुकयल्या. डिजिटल सशक्तीकरणाच्या दिकेन भारतान केल्ल्या इतिहासीक वाटचालीचेर तांणी उजवाड घातलो. 140 कोटी भारतीयांच्या एकवटीत योगदानाक लागून हे अभियान यशस्वी जाले अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. ह्या डिजिटल इंडिया उपक्रमाक लागून सामान्य भारतीयांच्या जिणेंत खूब बदल जाला. डिजिटल वेव्हार, सरकारी सेवा, भलायकी सुविधा, शिक्षण आणि बँकिंग अशा वाठारांत लोकांनी डिजिटल तंत्रगिन्यानाचो सोंपेपणान वापर सुरू केला. कांय नागरिकांनी आपल्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्यात. वरिष्ठ नागरिकांना प्रामुख्यानं शाखेमध्ये जाऊन रांगेमध्ये उभं राहावं लागतं आणि बऱ्याचशा संकटांना तोंड देऊन लाईफ सर्टिफिकेट आपलं शाखेमध्ये जमा करावं लागतं. तर याच्यावर छान पर्याय म्हणून भारत सरकारने डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेटची योजना आणलेली आहे. या योजनेचा फायदा सर्व वरिष्ठ लोकांनी, वरिष्ठ ग्राहकांनी घ्यावा. केंद्र सरकारच्या डिजी लॉकर ॲपचा खूप फायदा होतो. माझी सगळी कागदपत्रे जसं की आधार कार्ड, पॅन कार्ड, माझी मार्कशीट, माझं ड्रायव्हिंग लायसन्स हे मला ह्याच्यावर स्टोअर करता येतं. त्याच्यामुळे ते कुठे हरवण्याची मला काळजी नसते. मला जेव्हा पाहिजे तेव्हा ही डॉक्युमेंट्स मी डाउनलोड करू शकतो आणि त्याचा वापर करू शकतो. त्यामुळे हे डिजी लॉकर ॲप माझ्यासाठी अतिशय उपयुक्त ठरले. ग्रामीण भागातील रुग्णांना अगदी छोट्या आजारांसाठी सुद्धा शहरामध्ये लांब यावं लागतं. त्यामध्ये पैसा खर्च होतो, वेळ खर्च होतो. त्यामुळे जनतेच्या हिताचं हे ॲप आहे. या माध्यमातून अत्यंत तज्ज्ञ डॉक्टरांची टीम आपल्याला मार्गदर्शन करते. एक हेल्थ केअर सेक्टरमध्ये एक नवीन क्रांती या ॲप नक्कीच घडवत आहे. आज वेबसाईटला आपण जर बघितलं तर 39 कोटी लोकांनी या ॲपचा लाभ घेऊन आरोग्य सुविधा घरबसल्या घेतलेली आहे. देशात वस्तू आणि सेवा कर म्हळ्यार जीएसटी चालीक लायल्यार आयज 8 वर्सां पुराय जाल्यात. 1 जुलय 2017 ह्या दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला एक राष्ट्र एक कर ह्या संकल्पनेचेर ही नवी कर प्रणाली देशभरात लागू जाल्ली. ह्या प्रणालीक लागून अर्थीक उपचारीकरणाक नेट मेळ्ळो. कर संकलनात वाड जाली. आंतरराज्य जकात कर आसतालो त्या जाग्यार जीएसटी आपणायिल्ल्यान येरादारीच्या खर्चात 2.5% उणाव जालो. डिजिटल प्रणालीक नेट मेळ्ळो. कृत्रीम बुद्धिमत्तेक लागून कर चोरी उणी जाली. जीएसटी प्रणालीक उद्देग आनी गिरायकां कडल्यान सकारात्मक प्रतिसाद मेळपाक लागलो. महाराष्ट्र विधानसभा अधिवेशनाचो आयज पयलो दीस. आदले मंत्री बबनराव लोणीकर हांच्या उलोवपा वयल्यान आयज सभाघरांत कांय काळ बोवाळ जालो. काँग्रेसीचे आमदार नाना पटोले हांणी सभापती राहुल नार्वेकर हांच्या मेजावयलो राजदंड उखलपाचो यत्न केल्ल्या कारणान तांकां सभापती नार्वेकर हांणी दिसभरा खातीर निलंबीत केले. मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी माफी मागची अशी मागणी तांणी केल्ली. सभापतींच्या ह्या निर्णयाचेर निशेध म्हणून विरोधी वांगड्यांनी सभात्याग करून दिसभराच्या कामकाजाचेर बहिष्कार घातलो. एखाद्या विषयावर भावना व्यक्त करणं वेगळी गोष्ट आहे आणि थेट अध्यक्षांवर धावून जाणं हे अशोभनीय आहे. अशा प्रकारे अध्यक्षांवर जणू काही अध्यक्षच दोषी आहेत अशा पद्धतीनं अध्यक्षांवर धावून जाणं हे या सभागृहात आम्ही पहिल्यांदा पाहतोय. 2025 मेरेन भारत टीबी मुक्त करपाची मोख सरकारान दवरल्या अशें केंद्रीय आयुष, भौशीक भलायकी आनी कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हांणी सांगले. आयुष मंत्रालयाच्या वेगवेगळ्या उपचार पद्दतीक लागून भलायकी सेवा सर्वसामान्यां मेरेन पावची हाचेर सरकार भर दिता अशें तांणी सांगले. टीबी मुक्त भारत ह्या येवजणेंत वडील नागरिकां खातीर अतिरिक्त 5 लाख रुपयांचो विमो आस्पावीत जाला अशें तांणी सांगले. बिहार विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर राज्यांत राजकीय घडामोडीक आनीक आरोप प्रत्यारोपाक नेट येवंक लागला. आरजेडी फुडारी तेजस्वी यादव हे पटनात आयोजीत केल्ल्या वक्फ सुदारणा कायद्याच्या आड मोर्चात वांटेकार जाल्ल्या विशीं भारतीय जनता पक्षान खर टिका केल्या. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय म्हणयारे गौरव भाटिया हांणी नवी दिल्लीत आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेत तेजस्वी यादव हांच्या आड खर उतरांनी टिका केली. इनकी सोच इतनी जहरीली है कि ये शरिया कानून लागू करना चाहते हैं. ये नमाजवादी लोग, इनका संविधान से कोई लेना देना नहीं है. देश का
प्रधानमंत्री अपने देश में विभिन्न प्रदेशों में बिहार नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? हां, यह जरूर है, शरिया वाले पाकिस्तान जाना चाहें तो जा सकते हैं. कर्नाटकात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांच्या सरकाराड व्हडा प्रमाणात असंतोष पातळपाक लागला. सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाच्या 3 आमदारांनी भौशीक मळाचेर ह्या गजालींक तेंको दिला. विद्यमान उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार हांचे कडेन मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी दिवची अशी मागणी सत्ताधारी पक्षाच्या कांय वांगड्यांनी केल्या. मजगती सिद्धरामय्या सरकाराच्या कांय मंत्र्याआड व्हडा प्रमाणात भ्रष्टाचाराचे आरोप आसात अशी प्रतिक्रिया भाजपाचे फुडारी प्रल्हाद जोशी हांणी दिल्या. क्या स्थिति है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का, इससे पता चलता है. तो राष्ट्रीय अध्यक्ष वही है जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं हाईकमांड के हाथ में है. मीन्स राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा और कौन सा हाईकमांड है? तो मैं पहले से ही बोल रहा था, खरगे साहब, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम. मेनी टाइम्स आई हैड टोल्ड दिस, ही इज at the mercy of this Nakli Gandhi परिवार, which is a dynasty rule. तो ही नाम के वास्ते अध्यक्ष है और जो चलाते हैं वो दूसरे लोग हैं. भारतीय नौदळा खातीर INS तमाल ही आर्विल्ल्या यंत्रणी सुसज्ज आशिल्ली विनाशिका बोट भारतीय नौदळात आस्पावीत जाल्या. रशियातल्या कालिनिनग्राड हांगा ही कार्यावळ जाली. ह्या विनाशिका जहाजाचेर ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र, पाणबुडी, विरोधी शस्त्र, हवाई संरक्षण प्रणाली तशेंच आर्विल्ल्यो तोफो आनी टॉर्पेडो ह्या सारकिल्ल्यो यंत्रणा आसात. ह्या शक्तिशाली युद्ध नौकेक लागून भारताची नौदळ तांक अदीक घटमूट जातली असो आवेस भारतीय नौदळाच्या सुत्रांनी उक्तायला. टेनिस मळार संवसारात सगळ्यात प्रतिष्ठीत मानतात त्या ग्रँड स्लॅम विम्बल्डन 2025 सर्तीक काल सावन लंडनात सुरवात जाली. पहिल्याच फेरयेत कांय थरारक सामने आनी धपको दिवपी निकाल टेनिस मोग्यांक पळोवचे पडले. पहिल्याच दिसा फ्रांसाच्या बेंजामिन बेंजी हाणें 9 फावटी संवसारीक मानांकीत डॅनियल मेदवेदेव हाका 7-6, 3-6, 7-6 आनी 6-2 अशा सेटांनी हारयलो. आदलो विजेतो कार्लोस अल्काराज हाका 5 सेटांत जैत मेळ्ळें. इटलीच्या फॅबियो फिनिनी हाच्या आड अल्काराज हाणें 7-5, 6-7, 7-5, 2-6 आनी 6-1 अशा सेटांनी जैत मेळयलें. हिमाचल प्रदेशात फाटले कांय दीस व्हडा प्रमाणात पावस पडत आसा. उटंगराच्या पावसाक लागून मंदी हांगा बियास न्हंयेक हुंवार आयला. ताका लागून राष्ट्रीय महामार्ग 21 येरादारी खातीर बंद दवरला. रस्त्या कुशीकची पालसणां कोसळिल्ल्यान खुबशा सुवातांनी रस्त्यावयली येरादारी बंद आसा. भारतीय हवामान खात्यान हिमाचल प्रदेशाक रेड अलर्ट जारी केला. उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा ह्या राज्यांनी लेगीत उटंगराच्या पावसाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. जुलय म्हयन्यात देशभरात सरासरी परस अदीक पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचेर चडांत चड तापमान 31.6 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.9 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आता मेरेन राज्यांत 741.3 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. आनी आता खबरो सोंपोवच्या आदी परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय मंत्रिमंडळ बसकेत रोजगार संलग्न प्रोत्साहन येवजणेक मान्यताय. राष्ट्रीय खेळा धोरणाक मंजुरी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली माहिती. विश्वविद्यालय म्हळ्यार पोन्ने दायज आनी नितीमुल्यांचे म्हत्वाचे केंद्र. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी गोरखपुरांतल्या आयुष विश्वविद्यालयाची केली तोखणाय. राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्लीत गेल्ले मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पावले गोंयांत. गोंयच्या वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर केंद्रीय मंत्र्यांकडेन केली चर्चा. मुख्यमंत्र्यांची माहिती. डिजिटल इंडिया अभियानाक जाली 10 वर्सां पुराय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी समाज माध्यमां वयल्यान अभियानाच्या यशस्वी प्रवासा खातीर उक्तायल्या खोस. आनी फाटल्या कांय दिसां सावन हिमाचल प्रदेशात उटंगराच्या पावसाक लागून हुंवाराची परिस्थिती जाल्या निर्माण. राष्ट्रीय महामार्ग 21 येरादारी खातीर दवरला बंद. उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब आनी हरियाणाच्या राज्यां खातीर रेड अलर्ट केला जारी.
आणि इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.